Osthoda bypass road from म्हणजे Osthoda in short it is मुळगाव पुला कडल्यान तो डायरेक्टली थिवी जंक्शनाचे म्हणजे Osthoda पुराय बायपास करून 130 कोटी रुपया मोडून स्टेट हायवे करता. शेतकऱ्यांचे आणि लोकांचे थोडेशे प्रश्न आशिल्ले, तांकां मोठी बॉक्स कल्वर्ट उदक येवटेच्यान वचपा खातीर जाय आशिल्लें. ऑलरेडी 3-4 जाग्यार जाय आशिल्ले, एक तेंच्यांनी एडिशनल मागला, तो एडिशनल कल्वर्ट दिता तांकां करून. तांच्यांनी डिसेंडिंग ऑफ दॅट रिवर म्हणजे आमची जी रिवर पूर्णता वता अस्लोच्यान ताज्या करता. फुडल्या 1-2-3 दिसाच्या भितर मिनिस्टर स्वता CEWRD घेवन इन्स्पेक्ट करतलो आणि तेय बी पावसाच्या पयलीं डिसील करतलो, जेणे करून आमकां इन टायम बाउंड रोड कंप्लीट करपाक जाय. लोकांचें सहकार्य अपेक्षीत आसा आणि एकदा हे रोड कंप्लीट जालो काय Osthoda वयलो ताण जो आहा हो पुराय कंप्लीट जातलो. शिरगांवकारांक आनी अस्लोडकारांकूय बी त्या रोडाचो फायदो जावपाक जाय. ते सायड रोडूय आमी डेव्हलप करता, उदकाच्यो ड्रेन आनी हे ते कंप्लीट करतले, जेणे करून शेतकरी जे शेत लायता तांकां इन फ्युचरूय शेत लावपाक मेळपाक जाय हो विचार घेवन आमी काम करता.